जाली आसतली पण त्या घराचे सारके घात घाल्ले कित्याक सायडीन बी आसा शॉपां आहा स्वताची घराय आसा कित्याक लास्ट टायम थोडेशे हे देंवलेले जाल्यार ह्या वर्सा ताका आयज सीएमाक बी हांवें सांगून हे करून बी आयज आमी हे जाता इतले हे करून आमी ते डिमॉलिश केल्ले आसा जे पळय घातक आहा पळय ते डिमॉलिश करून तेजी माती बी भरून येयल्ली आसा। आतां कोणाक काय प्रॉब्लम ना हेजे फुडें बी अशें म्हाका दिसता कित्याक थोडे उरला तेका ते पत्री आनी ते प्लास्टीक घालून ते कंप्लीट करतले आनी इन फ्युचर जालें जाल्यार आमी जे ओनर आसा काका साहेब ताका सांगून हे आख्खे डिमॉलिश करून हे सगळे प्लॉट हो सगळो क्लीन करून घेवपाक आमी ट्राय करतले कित्याक आयज खुबशीं वर्सां जालीं हे घर मोडलेलें म्हणून आयज कोणूच हांगासर कितें करूंक वचनासलो ते आयज आमच्या म्युन्सिपाल्टीने बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा ह्या कामाक लागून जे आयज चॅरमॅन आसा तो आमच्या वांगडा आसा आनी आयज हे सगळें काम करून दिल्लें आसा पक्का आमच्या गांवचो आनी तेणी हे बरी इनिशिएटीव घेवन सगळें काम आयज तेणी करून दिल्लें आसा आनी जाता जाल्यार इन फ्युचर हे सगळें आमी क्लीन करून घेतले टोटल जे घर उरलाय बी ते सगळें काडून गेली 8 दीस हांगा म्हटलेल्यार रस्तो बंद आसा तो आतां सुरू करता हय रोड स्टार्ट करता हे हांगासर आतां 5 ब्रिगेड म्हागेला कितें रस्तो क्लीन करून दिवपाक आनी समज आयज नाल्यार फाल्यां भितर हो रस्तो परत स्टार्ट करतले। सर कितें जालां सद्या पावस हो रिपेरींग कितें तरी चालू आहा पूण ते आतां तेची छप्परां सगळीं काडलेली आहा त्यामुळे ते भिंतींक बी काय प्रॉब्लेम जावचो ना काय तेचे काय कॉन्ट्रॅक्टराचे काय हय खुबशीं वर्सां कितलींशींच वर्सां जालीं म्हाका दिसता हांगासर कितले मिनिस्टर जावन गेले पण तेंच्यांनी हे शाळा आहा पळय हेचेर लक्ष केन्नाच दिवंक ना शाळांचे कितें हें आहा जेन्ना हांव येयल्लो पळय तेन्ना हांवें एकूच हें धरलेलें की ज्यो शाळा आसा आमच्या पेडण्यान ह्या आमच्या शाळा लोकल ह्यो बंद जावंक जायना ताका लागून आमचे लोक कितें करता काडटा आनी खंयसरी दुसरे कडेन बरें हें आहा पळय हांगासर धाडटा कित्याक आमी बरी सोय दीत जाल्यार लोक हांगासरूच दवरतले न्हू ताका लागून हांवें ती पयली इनिशिएटीव घेतली सगळी रिनोवेशन जावची म्हणून हांवें आमच्या सीएमाक सांगलें कितें आमच्या पेडण्यान जितली ह्या स्कुलां तितली रिनोवेट जावची आनी जे आमचे लोक भायर घालता ते आमचे हांगासरूच धाडचे पेडण्यानूच धाडचे तेंच्यांनी भुरग्यांक पेडण्यानूच शिकोवचे आनी ताका लागून ही सगळी रिनोवेशन करपाक आनी म्हाका दिसता टायम लागलो मातसो ती आतां हे फास्ट आतां ती करपाची आहा आनी स्कूल्स ऑलरेडी आतां स्टार्ट जावपाचे आहा ते स्कूल स्टार्ट जाले मागीर सगळ्यांक ती बरी सोय आमच्या पेडण्यान मेळटली।